नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार हे कार्यावळीत परत एकदा तुमकां येवकार. हांव सुशांत कोंकणकार आनी म्हजो सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. आमी तुमच्या मुखार ह्यो साश्टींतल्यो आनी मडगांवांतल्यो खबरी घेवन येतात. गौरांग, आज मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी आमचे स्टेशन रोड हाजी पळोवणी केली आनी थंय ते म्हणटात की एनक्रोचमेंट दिसून आयला आनी ते तांगे तो जो ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट आसा ताका तो मारक पडपाक शकता. तूं थंय आशिल्लो, एकंदर स्थिती कितें आशिल्ली ती? हाजे पयलीं ताणें पळोवणी केल्ली आनी ते पण म्हण लोकांक ताणें इन्स्ट्रक्शन दिल्ली की ते जे गाडे आशिल्ले पळय, गाडे जे लायनीन आशिल्ले ते गाडे ताणें हालोवन रिहेबिलिटेशन म्हण तांकां हे सायडीक फायर ब्रिगेडी कडेन जागो दिलो. तरीकय आतां ते आनीक थोडेशे वाडिल्ले आसात. आनी जो दुसरे सायडीच्यान एनक्रोचमेंट जाल्लो आसा, जो बारीक बारीक झोपडी टायप करून हॉटेलां आनी अशें करून कोण लेबरां दिल्या रावपाक, तो अजून काडिल्लो ना थंयच्यान. सगळी फुटपाथूच एनक्रोच करून आनी लोकांक वचपाक मेळना. इतले पयशे मोडून थंय ब्युटिफिकेशन करतले आनी ताजेर जर एनक्रोचमेंट येवन हें जालो जाल्यार कांय फायदो ना न्ही. सो तांणी त्या अधिकाऱ्याक सांगिल्लें आसा की थंयच्यान बेगींतले बेगीन ताणें लोकांक पयलीं अपील केल्लो आसा तुमी काडात हातूंत भितरले. ताजे ना जाल्यार आमी तांणी मुन्सिपालिटीक डायरेक्शन दिल्लें आसा की हो एनक्रोचमेंट सगळो कितें आसा तो काडचो, क्लियर करचो, सो दॅट ब्युटिफिकेशन स्टार्ट जातलें. गौरव, ब्युटिफिकेशन फकत ह्याच वटच्यान अशें ना, स्टेशनाच्या त्याय वटच्यान, जाका आमी आझाद नगरी म्हणटात तेय आसा. थंय अशें आसा, थंय सगळो फुटपाथ आसा तो एक वटच्यान ती झोपडपट्टी आसा ताणें एनक्रोच केल्या. दुसरे वटच्यान जो हे आसा जे ते एक थंय भंगार अड्डो आसा, तातूंत भितर आमचे मोटरी आनी तांचे सगळी ते रस्तो भर पोन्नी गाड्यो. सो फकत होच एनक्रोचमेंट काडटले काय तोय एनक्रोचमेंट काडटले? आतां थंय ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट करता म्हणजे तो काडचोच पडटलो, पूण आतां तो येतलो खंय? थंय रोडार अशी कंजेशन जाता. आतां करून कोणाक? तूं आतां म्हणलें थंय एक म्हणल्यार फुटपाथीचेर गाडी पार्क केल्ली वता दोनी सायडीच्यान. आझाद नगरीक पयलींच थंय रस्तो बारीक आसा, थंय ते बायक पार्क करतात आनी हें करतात. ट्रॅफिक पयलीं रस्त्यार पार्क करताले, तांकां जेन्ना हें केलें ताणें वयर फुटपाथीचेर दवरपाक लागले. मातशें मुखार गेलो स्क्रॅप अड्डो, ताजे मुखार गेलो जी सगळी लायन दुकानाची स्टार्ट जाता आनी थंय फॅब्रिकेशनाचें काम चड चलता, ते फुटपाथीचेर आपल्या दवरून फॅब्रिकेशन करतात. ना, आनी हो कितें जाण तूं, हो आतां ब्युटिफिकेशन हो आतां येयलें न्ही, हो ब्युटिफिकेशन हो एक 20 वर्सां पयलींचो प्रोजेक्ट हो. बरोबर. तो रस्तो रुंद करपाचो आनी 20 वर्सां म्हाका तर दिसता की 15 ते 20 वर्सां जातली. कितें चेंजीस जाले अशें दिसना? वेल्यान एनक्रोचमेंट वाडत आसा. ह्यो ज्यो घोशणा जातात त्यो खऱ्यो सिरियसली जातात काय अशेंच लोकांक दोळ्याक उदक लागता? मेन आमी पळोवपाक जाय, हो रिंग रोड केला. हो रिंग रोड जो कोमांतल्यान आमचो कोलवा सर्कला कडल्यान जो कोमाक येवन दामोदर कॉलेजी मुखारल्यान जो वता तो थंय लता कडेन उरिल्लो आसा. लताच्या फाटल्यान रिंग रोड उरिल्लो आसा. हो रिंग रोड आपोलोक मेळपा आशिल्लो आनी हो कित्याक केल्लो? ट्रॅफिक फ्लो जावपाक लागून. आतां हे रिंग रोड म्हळ्यार दुखणी जालां एक, कळ्ळें तुका? थंय अशी ट्रॅफिक ब्लॉक जाता आनी ते अर्दे रिंग रोडार पार्किंग जाता. तो पार्किंग रोड जाल्लो आसा. मुखारलो जो हें आशिल्लो जो अपोलो लता कडल्यान अपोलो कडेन हो अजून कनेक्ट जालो ना. मेन म्हणजे हो पयलीं कनेक्ट करपा आशिल्लो. आतां ते म्हणटात ओव्हरब्रीज पास जाला 100 कोटीचो कितें तरी. 7 लेनीच 7 लेन, हय, ओव्हरब्रीज पास जाला तें जातलो. पूण हो कनेक्ट करून मागीर ताणें ब्युटिफिकेशन वचपा जाय आशिल्लें. पयलीं हो रस्तो कनेक्ट करपा जाय आशिल्लो. आतां थंय मुखार पळयलें जाल्यार तो रस्तो तसो ट्रॅफिकाक हें जावपा ना, तुका ट्रॅफिक फ्लो जावपा ना. तेजेर जाला प्रोजेक्ट म्हूण करता जातलो आनी परत रावणफोंडा ते जंक्शनाचेर परत ब्लॉक जातले. सो आतां ताणें पळोवणी केलें एक बरें स्टेप म्हणटा तें, एक बरें स्टेप अशें वेलकम स्टेप म्हणपा जाता. रावणफोंडार जे ट्रक पार्क करताले तेगी ताणें पुलिसेक ऑर्डर दिल्या ते काडपाक थंयचे आनी थंय पार्किंग बंद कर म्हूण सांगलां. सो दॅट मातशी ट्रॅफिकूय फ्लो बरें जातलें आनी थंय निवळूय उरतलें एक म्हणजे. हें सद्या पयलें आसा. आनी एक्सिडेंटूय जातले ते ट्रकाक लागून. एक सामको एक्सिडेंट जावन एकली चली तकलेक मार घालून तिका हातूंत आमच्या हॉस्पिटलाक घालची पडली. सो हे मातशें कमी जातलें. हेच जालें. पूण आनीक हें आसा, फकत एनक्रोचमेंट. बाकी सगळें मडगांव बरें एनक्रोचमेंट आसा. ताजें कितें? आतां पळोवणी केली ती फक्त स्टेशन रोड टू हें. ताजे नंतर आमी जर पावर हावजाकडे आयले, थंय फ्रूटवाले खूब जाण बसून रस्त्यार विकतात आनी ताका लागून ट्रॅफिकाक खूब त्रास जाता. रस्त्यारच बसल्यात. थंय बाजार जाला, एक नवो बाजार जाला थंय, मिनी बाजार. तूं ते धवलेच्यान पळयलें थंय सगळे एरियेक शोरमा धरून ते झिकझिक धरून सगळे थंय काळंगां सगळे तरेचे आडसरां हें बाजार जाला. आतां पयर जे सिटीजन लोकांनी जेन्ना बोवाळ केलो की हांगा काडचे, ताजेर अजून कांय उलयलें ना. कोण MLA उलयलें ना, जावं चेअरपर्सनूय उलयलें ना. तांकां 26 तारीख म्हळ्यार डेडलायन दिल्ली आसा लोकांनी, ना जाल्यार ते बंद करतले म्हणटा. मडगांवचो एक हें आसा एरिया, तोय क्लियर जावचो, कारण लोकांक फ्री चलपाक मेळचें अशी लोकांची भावना आसा. फुटपाथ तरी फुटपाथीचेर तर चलपाक मेळचें बरे भशेन. फुटपाथ लोकांच हें करपाक बसता. ताजेर येवन आतां
वेंडर्स बसतात. गौरंग आनी एक जो आसा आमी तो कोयर 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 आमी इतले तेंप जाले दिसता म्हाका ह्याच माध्यमांतल्यान आमी हाजेर सामके जशें हॅमर म्हणटा पळय तशें हॅमर करत आसा. बरोबर. आनी आतां होच कोयराचो प्रश्न जो मडगांवां सतायतालो तोच प्रश्न घेवन आज जिल्लो पंचायतीक जे आमचे कुट्टरीची जिल्लो पंचायत मेंबर आसा मिशेल तिणें हो हाडलो आनी थंय म्हणटा ती थंय नवे संसद जाल्यात आनी थंय मेन संसद जाल्या म्हणल्यार थंय स्कूल आसा आनी स्कुला कडेन थंय तो कोयर हाडून उडयतात लोक आनी हाजेर कांयच एक्शन जायना. तिणे एक बरो मुद्दो काडलो आनी हो मुद्दो चिल्ड्रन कमिशन आसा ताणें सुद्दां लेटर केले. हेगडेवार स्कुला कडेन जंक्शनाचेर जो जागो 2 पंचायती भितर सांजुदी आर्यल आनी दिगरपाल दवरले रामनगरी आयल्यान मातशें हेगडेवार अय्यप्पा टेंपलाचे ओपोजीट थंय हाडून थंय एक गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान एक बॉक्स दवरला. सो ताका 2 कंपार्टमेंट ड्राय आनी हे. आतां लोक कितें करतात थंय येतात काडटात उडयतात. आतां लोकांली मिस्टेक आसा लोकांनी मातशें आनी ते उडयल्ले कारणान थंय कचरो रस्त्यार पयल्या रस्त्याचो रस्तो ना कचरोच सगळो असो दिसता. आतां ते मिचेल म्हणटा आपूण काडटा थंयचो तो एक दिगरपाल दवरलेचो पंच विद्याधर तो म्हणटा आपूण काडटा क्लियर करता पूण क्लियर करून कांय फायदो ना म्हणटा दुसरे दीस येता परत उडयतात. हे एक पॉयंट जालो. मुखार रामनगरी वता थंय जे पुंडलीक नगर ते आसा थंय दोनी सायडीच्यान तूं दोन कडेन पळयल्यार थंय कचरो उडयतात. थंय तांणी नेट लावन पयलें हें केलें पूण हाडटात काळखाक ना कितें करता आनी उडयतात. ते म्हणटा आमी कचरो निवळ करतात पूण 2 दिसांनी परत उडयतात. तातूंत भितर आनी एक ताणें एक हें काडली थंयच वयर एक कॉलनी टायप जाल्ली आसा. कॉलनीचे सगळे जे एक 12 सुमार घरां आसतलीं थंय ती कॉलनीची सिवेज तांगेली टँक भरून सारकी डायरेक्ट फ्लो जावन रस्त्यार येतात. सो हातूंतल्यान सामकी एक म्हणटा वास येता हें जाता घाण जाता आनी रोगराई पसरता. हाका लागून म्हणटे आपूण आपल्या खर्चान थंय एक तांकां वेगळी टँक बांदून दिता ती मातशी आपल्या परमीट करात. एक ताणें बरें स्टेप घेतला. ना पूण हे कशें पयलें दिसता की अनप्लॅनिंग नासतना हे सगळे घरां करपाक घरां काडटात तातूंत थोडे म्हाका दिसता इलिगल आसतली तांचे कितलो सांडपाणी आसा आनी जे उदक आसा ते वतले खंयच्यान प्रोविजन ना कांयच हेंच केल्लें ना. दी पर दी लायसना नाल्यार तूं सांग तशें इलिगल बांदली सोडली आनी कांय येना मागीर पळोवया. ताका हाका मूळ म्हणजे पंचायतीन पयलीं सारकें लक्ष दिवपाक जाय. हें प्लॅनिंग करतना आमी TCPचेर घाले म्हण हें ना पूण ताका पंचायतीन पयलीं सारकें दिवपाक जाय कित्याक पंचायत तांकां ग्रावंड लेवल पंचायत कशी घालतली तांचे वोट बँक जाता वोट बँकाक लागून तो प्रत्येक जाण आतां पयलचो जो हांगा इन्सिडंट जालो आमच्या पाजीफोंडाक तेय तशें जे सगळे वोट बँकाचे हे ताणें थंय झगडी केल्यात ताका तो रंग कसलोय दिवपाचो प्रयत्न करता तशें ना पूण ती मस्ती फकत ती कोणाक तरी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मेळटा म्हणून ही मस्ती. आनी काल तातूंत भितर आनी एक बरी गजाल जाली जो कोण हो आशिल्लो मेन एक्यूज आशिल्लो नसरुद्दीन मुसा काय सॉरी नसरुद्दीन बसू तो ताका काल पुलिसांनी अरेस्ट केला. सो ती एक मातशी ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो जातात तुवें सांगता तर खंय घरां इलिगल बांदपाक जाली जावं अशी तुगे आतां पाजी फोंडार जाता ह्यो पॉलिटिकल बॅकींग आसा म्हणून जाता. पॉलिटिकल बॅकींग तांकां वायट गोश्टी सुद्दां सपोर्ट करतात मेन म्हणजे हें दुर्दैवी कळ्ळें न्ही तुका. हे एक जालां आनी दुसरें आतां आनीक आतां पळोवपाक मेळ्ळा ह्या दिसाक येता ते की जे आमचे वस्तू विकतात किंवा हे विकतात ते जे नेम आसात जावं वजन आनी माप खात्याचे जावं किंवा FDAचे जावं ते सगळे ऑन द टॉस म्हणटा तशें उडोवन ते आतां सारके 2 दिसां पयलीं आमचे ते रवींद्र भवनाक राजस्थान मेळावो जाल्लो तातूंत भितर जे खावपाचे पदार्थ घालतले ते जे FDAचे नॉर्म्स वापरून जे करपाक जाय तशें करनासतना ते अशेंच त्या वयर कशेंय जातले ते खंयच्यान सामान हाडला कितें हाडला ताजें कांय हें कळना. रवींद्र भवन सारकी जी हे सरकारी हे आसता ती तांकां परमिशन दिता. आजय म्हाका दिसता एक रवींद्र भवनाचे जे आशिल्ले ते रोलंड मार्टिनान आनी ते रोलंड मार्टिन तुका सामकें एक्टीव त्या गोश्टीक तो सगळे हातूंत वचून ते कंप्लेन करतात मागीर ते अधिकाऱ्याक फोर्सिबली म्हणटा तशें एक्शन घेवचें पडटा. जी आज रेड मारल्या ती रेडी भितर एक 8 ते 10 लाखाचो माल तांणी जप्त केल्लो आसा वजन आनी माप खात्यान. तांचे म्हणण्या प्रमाणे तातूंत भितर बऱ्यो बऱ्यो कंपनी जशे एंकर आनी अशे बरे टॉप कंपनीचे माल स्टीक जो माल मॅन्युफॅक्चर केल्लो 2022 ताजेर परते एक स्टिकर मारून 2023 तो माल विकतात.
म्हणजे जे रुल्स वजन आनी माप खात्याचे आसात ते वायोलेट करून हे सगळे विकतात आनी ताका लागून ताणें तो माल धरिल्लो आसा. आनी हांव तुका सांगता मार्केटाक आज एक कारवाई जाली, अशी कारवाई चालू उरपाक जाय, कारण क्रिसमसाचो सिजन हो एक्चुअली पयलीं जावपाक जाय आशिल्लो. मार्केटांत प्रत्येक शॉपाचेर असले हे मेळटले, हेच न्ही जाल्यार चायनीज लायटी मोठ्या प्रमाणात मेळटल्यो आणि तो एक 2 दिसां लागता, 2 दिसां तिसरे दिसा वचपाच्यो. आनी हे वजन आनी माप खातें अशी कारवाय करना, ही ताणें स्ट्रिक्टली हे दिसांक करपाक जाय आशिल्ली. ते मदीं चवथ आयली मागीर रेड मारता मिठाई शॉपाचेर, दिवाळी आयली तेन्ना रेड मारतात. अशें तुमी पयलीं जर चालू दवरलें आनी तुमकां जर खबर आसा तांकां खबर, आनी हे जर एक्शन न्ही कंटिन्युअस दवरपाक जाय आनी हाजेर एंड करपाक जाय मेन म्हणजे. सो एक आमच्यांनी एक पॉझिटिव्ह हातूंतल्यान हें करपाक मेळटा तें प्रशासन जाता जागे जाता येता तांकां खंय तरी गरज आसा. सो आसा ती गरज की ही जी कारवाई सुरू केल्या ती चलत रावपाक जाय, फुडें चलत रावपाक जाय. एक म्हणटा तें जो कोण आपूण पयशांनी जी वस्त विकत घेता ताका ते पयशाचो सारको योग्य असो मोबदलो मेळपाक जाय. आनीक जर अशी जर जे नेम मोडून जर जे कोण विकतात तांचेर जर कारवाय जाली जाल्यार तेय भितले आनीक लोकांक बरे दर्जाचें सामान मेळटलें. ह्याच हाजेर आमी ह्याची चर्चा थापयतात. आमी म्हणटात की प्रशासनाक जाग येतली अशी आमकां आस्त आसा आनी प्रशासन फुडें येवन ही कारवाय करतले अशें आमकां दिसता. फुडल्या वर्सा मडगांवांतले एनक्रोचमेंट कितले कमी जातले, फुडल्या वर्सा ह्यो अशी जे बेकायदेशीर माल विकतात तांची कितें कारवाय जातले हें आमी पळोवपाक जाय. एक आतां ह्या वर्साचे एक फुडले एक 10 दीस उरल्यात, तातूंत भितर प्रशासनान सज्ज जावन ही कारवाय करची इतलेंच आमी तांचे कडेन मागतात. पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.